कर्जान उपकार मागता जियेत आमच्या तुझ्या वेळची देण्याक सोम्या किते फाटी आमी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखल्यार तुझ्या कर्जा मोनान आमकां तुवें पोटायलाय कोपान क्रिस्ताचे सुजा भक्तीन उर्बे तुका नावार्थाव सोमिया दिनवाशी कर्जान उपकार मागता जियेत आमचे तुझ्या वेळचेर देण्याक सोम्या किते फाटी आमी ह्या मिसाचे ते समाहे परी आसात. जॉयलिन मारिया तिच्या 16व्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता. क्लिटस कुएलो हाच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता विन्सेंट सुआरेस. तशेंच अर्गामेस दितात प्रज्वल. एग्जाम पर्यातना जमचे पसून मीस दितात स्नेहा विनोद आनी विन्सेंट बिंटो आनी कुटुंब. जेन मॉरिस हिच्या आत्म्याक मारिया बरेटो. पुलगरींतल्या सर आत्म्याक योहन्ने फ्रँक. जेन मॉरिस हिच्या आत्म्याक मारिया. नॉर्विन रेगो हाच्या आत्म्याक स्टॅनी सिसिलिया कार्डोजा आनी रनिशा रेगो. जोसेफ सुआरेस आनी क्रिस्टीन सुआरेस हांच्या 12व्या वर्साच्या मोरान उगडासाक विन्सेंट सुआरेस. रेमेदिया लोबो हिच्या आत्म्याक काश्मीर डिसोजा आनी कुटुंब. इवा क्रायस्ट फर्नांदीस हिच्या आत्म्याक कुटुंबाच्या सन्यानी दिवचें. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीं. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भावाना आनी भयणीनो मोनीस जावन सलमल्लो कोणी व्यर्थ न्ही. हर एकल्याक ताचेंच म्हणलें काम आसा ताचेंच म्हणलें मिसांव आसा. आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी कशें देवान आपणाक आपल्या आवयच्या कुसव्यांत विंचून ताका आकारलो आनी मिसावाक धाडलो म्हणलें सांगता. वांजेलांत जेजू आपणेच विंचून तयार केल्ले आपणाचेच शीस कशें आपणाक पराधीन करतले पोळण धांवतले आनी नाकारतले म्हूण सांगता. तर मोगाचेनो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना देवान आमकां दिल्लें मिसांव मोगान आनी तिरासणेन पोंताक पावोवंक जाय जाल्ली कृपा आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर मावन रावून सरमच्या ल्हान व्हड पथकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पत्की देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमान सरळ सांगता मनात चिंतून तोंडानुसार वायट अग्नान बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या संपवार रे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकृत कर. सोमिया काकृत कर. क्रिस्ता काकृत कर. क्रिस्ता काकृत कर.
प्रार्थुये. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जेजूच्या कष्टमरणाचो संभ्रम फावत्या मनान करूंक तुझे बक्षाने आमी सोडूंक फावू. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एक पावनान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परचेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशव्यांत आकारल्लो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फोटवान पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबीदार देखून म्हाका सडोवन बचाव कर. म्हज्या खान दिवन म्हजें तारण कर. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नसत्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना. तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तां तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. नमान तुका आमच्या राया. तूं खाल जालोय बापाक. बोळये शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
जुआम परमानेंट जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. इतले सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळून म्हणलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयांत जेजून अशें म्हणलें म्हणून कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयांत तूं अशें उलयलो म्हणून विचार म्हणून सिमां पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हणलें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सौम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमां इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रेगलो. तवळ जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तूं अशें म्हणलें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाचे चिरी दुदाच्या लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हणलें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमां पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सौम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां तें तुज्यान आतां वाटदन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सौम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुमकां सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां दोग व्यक्ती आसात, जुदास आनी पेद्रू. जुदास विश्वासघात करता, विकृत करता आनी एकलो जेजूक नेगारता. एकाच वाटलेन जेवन बगणा वांटून घेवन सुखा दुखांत सांगात दिल्ल्याक अनुपकार दाखोवचो. आमचे थंय आशिल्ल्या स्वार्थाक एक साक्ष विचित्र क्रूरपण म्हणलें हांगासर आमकां स्पश्ट दिसता. रोमाचो चक्रवर्ती जुलियस सिझराक ताच्याच मित्रान घात केलो. बळादीक व्यक्ती समसानाक ताच्याच बायलेन ताका विकृत केलो. आनी सोम्या थंय हेंच घडलें. 3 वर्सां सांगात दिल्ल्याक, दैवीक राजाची जन्माय दिल्ल्याक, निस्वार्थी मोगाचो अनुभव दिल्ल्याक, सोम्याच्या पंगडाचो खजनदार जावन सेवा दिल्लो जुदास थोड्याच पयशांक लागून, दुडवाक लागून जेजूक विकृत करता. ताका दुडवाचेर मोग आसलो, तो एक सोर जावन आसलो म्हूण खालच्या बांजेलांत आमी आयकलें. एक जुदासान उलयली ती उतरां, कित्याक विबाड हें थाल विकलें तर असो दुडू दुर्बळ्यांक म्हूण
वांट येत आसुल्लो जेजूच्या मोगान न्हय बगार दुडवाच्या मोगान सांगलेली ती उतरां आयच्या वंजलांत आमी आयकलें उंड्या कुडको घेतुलोस सैतान ताचे थंय प्रवेश जालो तुर्तान तो भायर गेलो तवळ रात जाल्ली उजवाडांत चियेल्ल्या सुदास हांगासर आमी पळयता काळोखाची वाट धरता इश्टान इश्टाक साकरान धनियाक विद्यार्थीन मेस्त्रीक गत करसो आमी पळयता मनशां थंय आसलें कोटेंपण अनुपारपण हांगासर आमकां स्पश्ट कळीत जाता क्रिस्तचो उजवाड उणो जातना काळोखाचो पातकाचो ताळो बोळ जाता मोग आसुल्लो द्वेशांत बदलता पेल्याचो हुस्को स्वार्थ वळून व्हरता कलतेपण मायाक जाता शिस्त क्रूरपणान बदलता सोंसणीकाय झगडी लढायेचें रूप घेता हे आमी चलत्या जिवितांत आमी पळोवन येवंक आसा पूण केदाळा आमचें चिंता बरें आसा आमचें चिंता बरें आसा खंडीत जावन आमी बरें करूंक बऱ्या वाटेन चलोवंक बरी देख दिवंक आमी शकता मनशाच्या दोळ्यांत माती घालयत पूण देवाच्या दोळ्याक कितें आमकां लिपोवंक साध्य शिसांक जुदास कितें करता म्हूण कोणायकी तांच्या मदल्या कोणायकी कळीत नासलें तरी जेजूक तें कळीत आसलें देखून तो सांगता तूं करूंक आसाय तें बेगीनच कर दुसरें जावन उजवाड आसा काळोखी आसा उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक वा काळोखाची वाट धरचें स्वातंत्र्य जेजून आमकां दिलां पूण आमी खंयची विसवण केल्या उजवाडाची वा काळोखाची आमकां एकल्यांक उजवाडांत जियोंक आशा अत्रेक आसा आमी बरें जाय बऱ्या वाटेन चला जाय म्हणल्यारच आमच्या वडिलांनी आमच्या आवय बापायनी आमकां जुदास म्हणलें नांव कोणायकी दवरूंक ना बरें जाय पूण ताचें थंय आसलें स्वार्थ आमचें थंय आसा पूण आज ह्या दोगा व्यक्तीचें जिवीत आज आमी नियाळ करता आसतना उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक वायट हातावन पयस रावूंक काळोख हातावन पयस रावूंक क्रिस्तचो नीज अनुभव सोडूंक आनी ह्या भगेवन तापत्यान जेजूच्या कश्टा मरण आनी जिवंतपणाचो गुंडायेन अनुभव सोडूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन. भाऊ बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सावंदे मन मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्राच्या देवा सर्वस्वर मानून घे. दयाळ बापा तुझे कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजे खाकुळतेचे दिश्ट घाल कस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन कुड्या रुपान आमी आतां एकवट थांव हो एकवट देसान देस वाडून आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावन म्हूण मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमचें काळजां उबारुये सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेन वसूये.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायदे असो ताच्या जिवे दितल्या मरणाचे आणि वैभवी पुनर्जीवनपणाचे बहु पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्भाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारान ताणें केलें ही वर्ती घडीतां सोडोवनीची आमी भक्तेन संभ्रमूंक ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोसान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणतात सरगार तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची त्याच परी जेवण दुदस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good pergatuye तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोरावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडून बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वजिवेत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून आमच्या हाती सरून गेल्या आनी त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर तांकां आनी प्रत्येक सर आमच्या कुटुंबान सरयल्ल्या सुमेस्तांक तुजे इश्ट कडेन सरयल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परचळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फोव कर आमी सुमेस्तांची हांगा दिमेर आसलेल्या चोमुगाळ भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरी जेजूची माय सांगाती भगवंत सुसेल सोपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने भाव तुका ससनाच्या ससना सर आमची वैयक्तिक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणे आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव Poivisão, तुझे राज समकायू सर्गास्ता तुझे संवसारांत जावं, आमचो दिसपडटो घास समकावी आणि आमची चुकलेल्या शेताव तशें आमची पथकां गोगोस आणि आमकां काडले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परास सर्वायटांतले आमकां निवार देखणुयेचे वेतांत सवस कायम कांदी सर्गेंचे बाग आणि आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेक तेलांका तुझ्या उदार काकुलतेन सरपात कांतले सुटय आणि सरा कांतांतले वाटाय कित्याक गजकी पदवीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन कोटांत सांबाळ. तुजी येताना रास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोग सगुर्त जावन एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सोमनाथ जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शिळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितरची म्हाका फोवना तुमच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुये. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मेक उदार पोषणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी येता दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या ससणेक जिवितान आमकां वांटो दे म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. बापा मोच्या काळीजुटा तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माता. बापय सारख्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडटलो. संसारी आशा कुशान सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या काळीजूक दापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी माता. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मरेक आशीर्वादी आमकां. Bagin ku sa chikurvin, duram kam chduam chintasmantli, bapache patachen poitat min chinavi am.